गोंयभर सध्या शिगम्याचो मूड आसा। चित्ररथ, मिरवणुको आनी रोमटा मेळ चालू आसात। गोंयभर जावपी ह्या रोमटा मेळांनी दादल्यांची मक्तेदारी आसता। रोमटा मेळांनी बायलांक कांयच सुवात नासता। मात कुडचडे आनी सांवड्डे मतदारसंघातल्या बायलांनी बायलांचे रोमटा मेळ तयार करून कुडचडे सांवड्डे वाठारांत आगळो वेगळो शिगमो मनयलो। पळयात मयूर नायकाचो खासा रिपोर्ट। खासा भुरग्यांक शिकोवप्यांक प्रशिक्षण दितले आनी सरकार ह्या भुरग्यां खातीर जाय तें करतलो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां। तशेंच ह्या भुरग्यांच्यो गरजो समजून घेवपा खातीर एक टीम स्थापन करतलो अशें पर्रीकारान सांगलें। आमदार रोहन खंवटेन हो मुद्दो विधानसभेत काडिल्लो। आमदारां वांगडा फुडल्या सप्तकांत बसका घेवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें। खासा भुरग्यांच्या संस्थे खातीर वेगळो ट्रस्ट तयार करतलो अशेंय पर्रीकारान सांगलें। गोंयांत कितलीं स्कुलां आसा जे रिसोर्स रूम्स आसता, कोण whether the school or the Director of Education maintains the record of these progress reports of these particular people, and how many children in each sector, autism कितले हे record कोण maintain करता? Because sir, तसो direct detail आमी maintain करना, but we support schools which are doing this service to the community. Number of resource rooms in the state is mentioned as 34. Here 34 educators कसले, तांचे qualification कितें? Is there a special B.Ed courses happening for this type of students? 34 resource rooms, educators कसले लेवलाचे? शिकिल्ले कितें आसता? Today training एक निर्मला हातून 20 भुरगे ट्रेनिंग जाय, 20 टीचर्स ट्रेनिंग घेतात। हाज्या पयलीं जे टीचर्स आसा तातले जवळ सगळ्यो टीचर्स दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड बाय एक्सपिरियन्स। आतां आमी प्रत्येक जाग्यार टिचरींग ती स्केली दिल्या, बऱ्यो स्केली दिल्या आनी तांकां ट्रेनिंग अवेलेबल करून दिवपाची हे केल्ली आसा। निर्मला स्कुलानूय आतां जे पळय आसा सद्या संख्या ती वाडोवपाचो प्रयत्न आहा। Will government take a approach to see that either the school deputes this particular type of educators for certain training, since this training is not available in Goa? This is too important subject and too complicated to be dealt by Education Department. Education Department will take care of grant, they will take care of their facilities. Let us form a separate team for working out actual needs of the kids. तुम्ही जे एक सेपरेट कमिटी नाल्यार कितें करतली, एक सेपरेट पॉलिसी तयार जावनी टू हँडल दिस टायप ऑफ इश्यूज। पयशे देखो मायज दिवपा तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चराक, सेकंड बसींग तांकां बस दिता आसतना स्पेशल बस दिलो नाय। स्पीकर सर, तिनूय आमदार जे आसा तांकां हातून मिटिंगेक हांव आपयता। मिटींग फुडल्या विकानूच आपयता, फुडल्या विकाच्या शेनवारा पयलीं ताका मात्र अटेंड करा मिटिंगेक। लेट अस सीट एंड वर्क आउट अ डिफरंट ट्रस्ट फ्रॉम वेर द फंड्स कॅन बी प्लेस्ड। भोमा वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचे शेतांतल्यान रुंदीकरण करपाक शेतकारांचो विरोध आसा। ह्या वाठारांतले सुमार 200 शेतकार शेताचेर निंबून आसात। ही शेतां पडींग नात।
दुसरे वटेन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या दुकानवाल्यांनी आनी हॉटेलवाल्यांनी रुंदीकरणाक विरोध केला. रस्तो शेतांतल्यानूच व्हरून रुंद करचो अशें ते म्हणटात. रस्तो रुंद कसो करचो हो प्रश्न सरकारा मुखार आसा. पूण शेतकारांनी सांगलें आमची पारंपारीक शेतां आसा ती शेतां आमकां प्रिजर्व करपाक जाय आनी ती जर शेतां आमकां परतून दुसरे कडेन शेत करपाक जायना. एक घर गेलें जाल्यार दुसरे कडेन बांदपाक जाता, पूण आमचो आनी ह्या लोकांचो असो डिमांड ना एक सायडीन व्हर ते सायडीन व्हर. पूण तांकां शेतकाऱ्यांचो इतलोच डिमांड आसा की आमच्या शेतांच्यान हो रस्तो वयचो न्हू. पर्रीकर सीएमान तो स्टेटमेंट केल्लो की शेतां रोयना ती फोट गजाल. कित्याक एविडन्स आसा एक आमचे पारंपारीक शेत रोवपी शेतकार आसा तांकांय विचार ती शेतां थंयसर रोयताले आनी आजून रोयता. शेत हें भोवमान कित्याक ते जाणटेपणा पासून लोक रोवन आयज आयिल्ले आसा आनी जे कुंड इंडस्ट्रियल इस्टेट येयल्ल्या कारणान खुबशे शेती भागाचे आयज आमकां लॉस जाल्लेले आसा. कारण ती आयज आमी सांबाळून दवरपा खातीर प्रयत्न चालू आसा आनी अशे तरेन जर नॅशनल हायवे जो शेतांतून व्हरत आमचे भोमगांवचे सगळे ग्रामस्थांची स्थिती बिगड जातली. सगळ्या ग्रामस्थांक आमी तेंको दिता की पंचायती वतीन रस्तो आमी जो आसा तो शेतांतून व्हरपाक टोटली आमी दिवचे ना. ह्या वर्सा शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक 15 एप्रील मेरेन पुस्तकां आनी युनिफॉर्म मेळटले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. सरकार विद्यार्थ्यांक केन्ना पुस्तकां युनिफॉर्म रेनकोट दितले असो प्रस्न आमदार दिगंबर कामतीन विधानसभेत केल्लो. पोरू पंचायत वेंचणुके खातीर ह्यो गजाली दिवंक कळाव जाल्लो. ह्या वर्सा एप्रिलाच्या दुसऱ्या सप्तकांत पुस्तकां येतलीं अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. Will the Chief Minister tell me by which date suppliers were supposed to supply raincoats and uniforms to all the students? शाळा सुरू जातकच एका आठवड्यान जावंक जाय. अंदूच्या वर्सा हे जातले. पोरू बरोबर इलेक्शनां आशिल्लीं, पंचायत इलेक्शनां आशिल्लीं, तेन्ना डिसिजनूच घेवपाक मेळनासलो. तेन्ना डिसिजन मातसो लेट जाला. हांवें आनी एक प्रश्न विचारलो whether there were any complaints regarding any quality of the material. थंय म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा की युनिफॉर्म जे सप्लाय केल्लें ताजी सायज सारकी नाशिल्ली, अंडर सायज. ताजेर what action government has taken? Because these uniforms, as per the reply, uniforms were supplied by Handicraft Corporation. स्पिकर सर तांकां ते रिप्लेस करपाक लायले म्हणून एक आमी ठरयलां की ते युनिफॉर्म जे सप्लाय आसा ते ह्या येवपा खादी विलेज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार जाला. तांकां ताजे संदर्भान सप्लाय करपाचें हें दिवं येता कॉन्ट्रॅक्ट. ताचो विचार चल्ला, अजून निर्णय जावना. पयल्या खेपा शाळेची पुस्तकां फुडल्या आठवड्यान डिलिव्हर जाता. ऑल बुक्स विल बी प्रिंटेड एंड रेडी बाय एप्रील सेकंड वीक. सेम वे मेच्या 20 तारखे भितर सगळी अरेंजमेंट कंप्लीट जाल्ली आसतली. म्हणजे जुनान जेन्ना पयल्या दिसा भुरगे शाळेक येता एखाद्या पयल्या दिसा नासत दुसऱ्या दिसा शाळेंत भुरग्यांक ह्या संदर्भातलें सगळें वांटप जातलें. 15/6 हांवें डेडलायन दिल्या. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.